स्मार्ट सिटी पणजेक बेगीनूच स्मार्ट रस्ते मेळटले. पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान अशें सांगलां. स्मार्ट रस्ते बांदका खातीर कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लेले आसा. पावस सोंपले उपरांत बेगीनूच रस्ते बांदपाच्या कामाक सुरवात जातली अशें बाबूश मोन्सेराताचें म्हणणें आसा. तशेंच पणजेच्या बुट्टेचेर मंत्री बाबूश मोन्सेरातान उलोवप केलें. पणजे कित्याक बुडटा, गटारां कशीं, हेचेर उपाय येवजण कसो काडचो ह्याचेर बाबूश मोन्सेरातान उलोवप केलें. आतां रोखडेच पणजे स्मार्ट सिटी खातीर स्मार्ट रस्ते बांदपाचें काम पावस जसो सोंपलो काय सुरवात करतले अशें मंत्री बाबूश मोन्सेरातान सांगलां. तशेंच बुट्टी कित्याक येता, कित्याक लागून उदक भरता, पणजेचेर बुट्टेचेर रोखडेच उपाय येवजण करतले अशें बाबूश मोन्सेरातान सांगलां. पारंपारीक पद्दतीन रेंव काडपा खातीर जागे वळखून तांची आंखणी करप गरजेचें आसा आनी हें हांव सरकाराक जायते फावटी सांगीत आयिल्लो आसा अशें दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान सांगलां. मात सरकारान म्हज्या म्हणण्या कडेन दुर्लक्ष केलां. मात फाटल्या दिसांनी कुडचड्यार जाल्लो प्रकार आनी बेकायदेशीर रेंव काडपाचे प्रकार पळयल्यार सरकारान हाचे खातीर पावलां उखलप गरजेचें अशें सार्दीन म्हणटा. रेंव ही सामकी गरजेची गजाल आसा अशें सार्दिनाचें म्हणणें आसा. एकोणीसशे 93च्या मुंबय बॉम्ब स्फोट प्रकरणातलो दोशी दहशतवादी याकूब मेमनाचे कबरीचेर LED लायटिंग तशेंच मार्बल बसोवन सोबितीकरण केल्ल्याचो धक्कादायक प्रकार उक्ताडार आयला. ह्या प्रकाराक लागून महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलाचेर खवदळ पडला. सुमार 5 वर्सां आदीं मुंबयच्या चंदनवाडीच्या बडा कब्रस्थानात आशिल्ल्या मेमनाच्या कबरीचेर मुंबय महानगरपालिकेन LED लायटी घातिल्ल्यो. भाजपान हे प्रकरण उक्ताडार हाडला. तशेंच ह्या प्रकरणा वयल्यान भाजपान शिवसेना आनी मुंबय महानगरपालिकेचेर खर टिका सुद्दां केल्या. कामगार मंत्र्यान जे किमान वेतन लागू करपाचें आश्वासन दिलां तें राज्यांतल्या ल्हान कंपनी तशेंच कारखान्यांक परवडपी ना. हे खातीर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी योग्य तो विचार करून किमान वेतन वाडोवचें. आमी सगळ्या उद्देगीक संघटनांची बसका घेवन किमान वेतन 435 मेरेन वाडोवपाक शकतात असो निर्णय घेतला अशें गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साचे अध्यक्ष दामोदर कोचकारान सांगलें. 2016 ते आतां मेरेन 28% किमान वेतन वाडयलां. 2016 वर्सा किमान वेतन 307 रुपया आशिल्लें तें आतां 392 जालां. आतां ल्हान उद्देगीक कंपनी वा कारखाने किमान वेतन 435 मेरेन वाडोवपाक शकतात. ताचे वयर किमान वेतनांत वाड करप ल्हान कंपनी आनी कारखान्यांक परवडपा सारकें ना अशें ताणें सांगलें. फाटलो 1.5 म्हयनो पणजे सांतिने जंक्शना वयले सिग्नल बंद पडला. सांतिने जंक्शनाचेर यो वच करपी लोक जायते आसात देखून हांगासर ह्या सिग्नलाची अदीक गरज आसता. आतां सिग्नल बंद पडल्यार सुमार 1.5 म्हयनो जायत येयलो. मात आजून मेरेन हांगासर येरादारी सुरळीत करपा खातीर एकूय पुलीस नियुक्त केल्लो ना. हाका लागून हांगासर गाडयांची गचमुड्डी जावन कामा धंद्याक वचपी लोक कितलोसोच वेळ शिरकून उरता. हाचो त्रास ह्या वाटेंतल्यान यो वच करपी लोकांक जाता. देखून बेगिनांतल्या बेगीन ही समस्या सुटावी करची अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात. वेर्णा उद्देगीक वचणुकेत मुळाव्या सुविधांचो उणाव आसा.
ह्या उद्देगीक वसणुकेत सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची मागणी जायत आसा, पूण सरकारान ह्या मागणेचेर पुरायेन आडनदर केल्ल्याचे दिसून आयला। जायत्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपाची आश्वासनां दिवन लेगीत सरकाराक ह्या आश्वासनांचो विसर पडिल्ल्याचे वेर्णा उद्देगीक संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप कोस्तान सांगले। फकत वेर्णाच न्ही जाल्यार पुराय मुरगांव तालुक्यांत लायटीची पुरवण करपी वीज उपकेंद्राची सामकीच अवतिकाय जाल्या। ह्या विशीं अधिकाऱ्यांक पत्रां बरोवन लेगीत कांयच फायदो जावंक नाशिल्ल्याचे कोस्ता सांगता। फाटल्या कांय दिसांनी गोंयांत घडिल्ल्या घडणुकांक लागून गोंय राज्याची लज जाल्या अशें दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन म्हणटा। गोंयच्या प्रशासनाचो घुवळी वखदाच्या पुरवणेचेर नियंत्रण दवरपाक अपयशी थारला आनी हाचो परिणाम गोंयच्या पर्यटनाचेर जातलो अशें सार्दिन म्हणटा। तशेंच गोंयची वळख आतां घुवळी वखदा खातीरचें कायदेशीर स्थळ म्हणून जावपाक लागलें असो तोमणोय सार्दिनान मारलो। फाटलेशे प्रकरण जितले जाल्ले घुवळी वखदाचेर आतां गोवा प्रसिद्ध जाला अशें सार्दिनाचें म्हणणें आसा। घुवळी वखदाच्या म्हणण्या प्रमाण गोवा हें कायदेशीर स्थळ जालां जें घुवळी वखदां मेळपाक प्रसिद्ध जालां अशें सार्दिनाचें म्हटलें। फाटल्या कांय दिसांनी गोंयांत घडिल्ल्या घडणुकांक लागून गोंय राज्याची लज जाल्या अशें ताचें म्हणणें आसा। 8 सप्टेंबर हो दीस मदर मॅरीचो जल्मदीस म्हणून मनयतात। ह्या दिसाक मडगांवच्या हॉली स्पिरीट इगर्जीत सगळ्या भाविकांनी मदर मॅरीचे फेस्त व्हडा उमेदीन मनयले। सगळ्यांनी मिसाक वचून प्रार्थनाय केली। तशेंच अवर लेडी ऑफ वेलंकनी ड्रायव्हर्स असोसिएशनान आपले ब्रास बँड वाजोवन सगळ्यांच्या खोशयेत आनीकूय भर घातली। हवामान विभागान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण बुधवारा सांजे राज्यांत कांय वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडलो। राजधानी पणजेत 3 वरांत 3.9 इंच पावसाची नोंद जाली। पुराय राजधानी परत एक फावट उदकान बुडिल्ली दिश्टी पडली। बुधवारा राज्यांत कांय वाठारांनी विजांच्या गडगडा सयत पावस पडलो। बेरेस्तारा गोंयांत पावस पडलो जाल्यार शेनवार, आयतार आनी सोमार कांय वाठारांनी मध्यम ते घोग्यांनी पावसाची शक्यताय आसा अशें राज्य हवामान विभागान कळीत केलां। वेळ हो मोलादीक आसता। ताचें महत्व शिकतना विद्यार्थ्यांक समजपाक जाय। आपूण जिणेंत कितें जावपाक सोदता हें योग्य पिरायेचेर समजलें जाल्यार आमकां फुडलें शिक्षण घेवपाक सोंपें जातलें। ते खातीर अशा करियर मार्गदर्शनाची विद्यार्थ्यांक तशेंच तांच्या पालकांक खूब गरज आसा अशें उलोवप गोंयचे सहकार मंत्री आनी शिवग्राम एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष सुभाष शिरोडकरान केलें। बुधवारा गोमंतक यंग इन्स्पिरेटर नेटवर्क अंतर्गत शिरोडा उच्च माध्यमीक महाविद्यालयांत करियर एंड पाथ मार्गदर्शना कार्यावळीक ते उलयताले। ह्या कार्यावळीक शिवग्राम एज्युकेशन सोसायटीचे वांगडी सचिन शिरोडकार आनी यिनचे वांगडी अंकीत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले।
साल्वादोर नमुंद जमीन घोटाळ्यातल्या चोडणकर आणि मुखेलमंत्र्याच्या आरोप प्रत्यारोपांत आता मंत्री रोहन खंवटेनूय उडी मारल्या. जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणाची चौकशी करपाक SIT तयार करपाची मागणी करपी आपुणूच तशेंच विरोधी पक्षात आसतना लेगीत हे जमीन घोटाळे सुटावे करपाक जाय अशी मागणी करपी लेगीत आपुणूच अशें मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. तशेंच साल्वादोर नमुंद जमीन घोटाळ्याची चौकशी करून ही केस CBI वा ED कडेन सोपोवची अशें मत ह्या वेळार रोहन खंवटेन सांगलां. दिवचल साखळे रस्त्याचेर सध्या हेट्ट्या गोरवांची समस्या गंभीर जाल्या. मजगती बेरेस्तारा सकाळी विठ्ठलापूर वाठारांत वाहनान धपको मारिल्ल्यान एक गाय गंभीर जखमी जाली. ह्या विशींची खबर मेळटकीच थळावे पंच ज्ञानेश्वर बाळे आनी हेरांनी फुडाकार घेवन जखमी गायक शिकेरीच्या गोशाळेंत व्हेली. पुलिसांनी ह्या अपघाताचो पंचनामो केलो. सध्या गोंयांत मेळटात हेट्ट्या गायींचो वावर वाडला. दिवचले साखळे रस्त्यांचेर सध्या हेट्ट्या गोरवांची समस्या गंभीर जाल्या. विठ्ठलापूर वाहनात धपको मारिल्ल्यान एक गाय गंभीर जखमी जाली. ह्या विशींची खबर मेळटकीच थळावे पंच ज्ञानेश्वर बाळे आनी हेरांक घेवन ह्या जखमी गायक गोशाळेंत व्हेली. साल्वादोर नमुंद जमीन भ्रष्टाचार प्रकरणात सावंत सरकाराच्या मंत्र्यांचो आस्पाव आशिल्ल्याच्या आरोपा वयल्यान काँग्रेसीचो आदलो गोंय प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर आनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांचे मदीं आरोप प्रत्यारोप सुरू आसात. गोंयच्या लोक आयुक्तांनी सरकारांतल्या भ्रश्ट मंत्र्यांची नांवां सरकारा कडेन दिल्ली तरी आसतना मुखेलमंत्री ओग्गी कित्याक असो प्रश्न चोडणकरान केलो. उपरांत आपल्या सरकारांतलो एकूय मंत्री भ्रश्ट ना असो दावो करीत गिरीश चोडणकरान बेश्टी फटीची विधानां दिवची न्हू, आपले कडेन आशिल्ली म्हायती SIT कडेन दिवची अशें आव्हान मुखेलमंत्र्यान चोडणकराक केलें. फाटल्या कांय दिसां सावन गोंयांत खून, शूटआवट, घरफोडी, ड्रग्साचे वेवहार आनी अपहरणां सारकिल्ल्यो घडणुको दिसान दीस वाडत आसा. गुन्यांवकारी घडणुको वाडत आशिल्ल्यान विरोधकांनी लेगीत सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या. ह्या फाटभुंयेर मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान बुधवारा पुलीस खात्याच्या उंचेल्या अधिकाऱ्यांची बसका घेवन कायदो आनी वेवस्थेचो नियाळ घेतलो. गोंयांत खऱ्यांनीच गुन्यांवकारी घडणुको वाडल्यात काय? पुलिसांची गुप्तचर यंत्रणा अपयशी थारल्या काय? राजकीय फुडाऱ्यांच्या दबावा खाला पुलीस अधिकारी वावरतात काय? ह्या विशींचो हो रिपोर्ट आशिल्लो. काँग्रेसीच्या भारत जोडो यात्रेचो आयज दुसरो दीस. अगस्तीस्वरम कन्याकुमारींतल्या काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांनी ह्या पदयात्रेक सुरवात केली. काँग्रेसीचो फुडारी राहुल गांधी, P. चिदंबरम, भूपेश बाघेल आनी हेर काँग्रेसीच्या ज्येष्ठ फुडाऱ्यांनी दुसऱ्या दिसाची सुरवात केली. बुधवारा ह्या यात्रेची सुरवात श्री पेरुंबदुरांतल्यान सुरू जाल्ली. राहुल गांधी हांणी पेरुंबदुरांतल्या वीरभुमीचेर वचून आदलो प्रधानमंत्री राजीव गांधीक आर्गां ओंपली.
गोंयभर केरळियन बांधवांनी बेरेस्तारा ओनम व्हडा उमेदीन मनयलो. केरळात हो सण व्हडा दबाज्यान मनयतात. ते भायर केरळियन भाव जंय राबितो करून आसात त्या राज्यांनी लेगीत हो सण मनयतात. आख्यायिका प्रमाणे तरुओणम दिसा पौराणीक राजा महाबली लोकांच्या घरा भेट दिता. ताच्या सन्मानांत तशेंच तांकां येवकार दिवपा खातीर लोक आपल्या घरा सामकार फुलांची रांगोळी घालतात. ताका पुकलम अशें म्हणटात. गोंयच्या शेताच्या मळार वेगवेगळे प्रयोग जावपाक लागले. वारका वाठारांतल्या शेतकारांनी पिकाचेर किटकनाशांचो फवारो मारपा खातीर द्रोणाचो उपयोग करपाक सुरू केला. हाका लागून कामगार खर्च उणो जातलो. पानांचेर लेगीत किटकनाशक आनी हेर गजालींचो फवारो मारतलो. ताका लागून साऱ्याचें प्रमाण जें आसा तें 50% उणें जातलें अशें फादर जॉर्ज हाणें सांगलां. द्रोण 10 मिनटांनी 4500 मीटर वाठार आस्पावता आनी तो 30 मीटर उंचाये मेरेन वचपाक शकता. द्रोण विकते घेवपा खातीर सरकार अनुदानूय दिता. गोरवांची खावड तयार करपी गोवा डेअरीच्या उसगांवच्या प्लांटान बेरेस्तारा स्फोट जालो. पायपलायनीचो वाल्व तुटून जाल्ल्या ह्या स्फोटात सुमार 10 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचे गोवा डेअरीचो अध्यक्ष राजेश फळदेसायान सांगले. उसगांव आशिल्लो हो प्लांट जंय गोरवांची खावड तयार जाता. हो गोवा डेअरीचो प्लांट आसा. उसगांवच्या ह्या प्लांटात बेरेस्तारा स्फोट जालो. पायपलायनीचो जो वाल्व आसता तो फुटून हो स्फोट जाल्ल्याचें कळटा. हो वाल्व फुटून जाल्ल्या स्फोटात सुमार 10 लाख रुपयांचे लुकसाण जालें. उसगांवच्या गोवा डेअरीच्या गोरवांचे खावड तयार करपी ह्या फॅक्टरीन स्फोट जालो. सुमार 10 लाख रुपयांचे लुकसाण जाल्ल्याचे गोवा डेअरीचो अध्यक्ष राजेश फळदेसाय सांगता. आपल्या आड नाका आशिल्ली विधानां आनी आरोप करपा खातीर आदले उपमुख्यमंत्री आनी प्रदेश उपाध्यक्ष बाबू कवळेकार सांगेचो नगरसेवक मॅथ्यू डिकोस्टा हांकां पयशे दिता असो आरोप सांगेचे आमदार आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केला. सांगे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार ते उलयताले. कवळेकार हे भाजपाचे उपाध्यक्ष आसून लेगीत तांच्या घरकान्नीचे व्हड व्हड बॅनर बाजारात लागल्यात. हाचे वयल्यान कवळेकार हे खंयच्या पक्षांत आसा हें कळप सद्याक कुस्तार जाला असो तोमणोय सुभाषान बाबू कवळेकाराक मारला. शाळांचे विलिनीकरण करता काय ना ते सरकारान स्पश्ट करचे. तशेंच विलिनीकरण करतना केंद्र सरकारान विलिनीकरणाक लागून दिल्ले नेम पाळटात काय ना ताचे विशीं सरकारान सांगचे अशी मागणी गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे उपाध्यक्ष दुर्गादास कामत हांणी केला. सरकार मनाक मारता तशें चिंतून शाळांचे विलिनीकरण जाल्यार विद्यार्थ्यांच्या फुडाराचेर परिणाम जातलो अशें मत दुर्गादास कामतीन व्यक्त केलां.
वास्को वाठारांतल्या तान्या हॉटेला कडल्या रेल्वे ओव्हरब्रिजाची 4 मीटर अतिरिक्त उंचायेची पुनर्बांधणी करपा खातीर केंद्र सरकारान मान्यताय दिला अशी माहिती वास्कोचे आमदार कृष्णा साळकरान सांगले। बेरेस्तारा रेल्वे ओव्हरब्रिजाची पळोवणी केल्या उपरांत तो पत्रकारांकडेन उलयतालो। 3 म्हयन्यां पयलीं ह्या रेल्वे ओव्हरब्रिजा खातीर केंद्र सरकारा कडेन पत्र दाखल केल्लें। ह्या वेळार तांचे वांगडा मुरगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्स आनी हेर कार्यकर्ते हाजीर आशिल्ले। फाटल्या 3-4 म्हयन्यांसावन गटार वेगवेगळ्या प्रकाराचे केबल्स तशेंच पेवर्स घालपा खातीर कांपाल पणजे परेड मैदाना कडल्यान ते काकुलो मॉला मेरेनचो रस्तो खणून दवरला। खणून दवरिल्ल्या कारणान रस्त्याची सामकी वायट अवतिकाय जाल्या। ह्या वाठारांत स्कुलां, हॉस्पिटल, उजो पालोवपी दळाचें मुख्य कार्यालय तशेंच हेर खुबशीं कार्यालयां आसात। सावकाश पद्दतीन सुरू आशिल्ल्या ह्या खोदकामाक लागून ह्या वाठारांत यो वच करपी लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा। रस्तो एका वटेन खणिल्ल्या कारणान मात सगळी रस्त्यार हळशीक पातळ्ळा, तेका लागून ह्या वाठारांत व्हड प्रमाणात ट्रॅफिक जाम जाता। गटाराचे आनी केबल्स घालपा खातीर इतलो वेळ लागता जाल्यार पणजे स्मार्ट सिटी केन्ना जातली काय असो प्रश्न पणजेच्या थळाव्यांनी उपरासला।